FIR एकूच आसा 24/26 जो FIR आसा त्याच्या अंडर तांकां सगळ्यांक आपयल्या सिलेक्टिवली आपयल्या अशें दिसता कारण काल थोड्यांक आपयल्ले काल डिफरंट पणजेच्याच ज्युरिस्डिक्शनान म्हणजे तालिगांव ओल्ड गोवा हांगा बेणकल आनी पणजे आपयल्ले काल सांजच्यो ज्यो नोटीसी गेल्या कोणाक ओल्ड गोवा आपयल्या कोणाक आक्षे आपयले जशें मनोजाक हांवें सांगलें मनोजाक ताणें हांगा आपयल्लो पूण चेतनाक ताणें ओल्ड हांगा आक्षे आपयलो आनी एकट्याक कोणा आक्षे आपयल्लो सुनील सांतिनेस्कराक तांणी ओल्ड गोवा आपयलो हाव कॅन दीस बी डन फर्स्ट ऑफ ऑल ज्युरिस्डिक्शन वेस्ट वीथ पणजी पुलीस स्टेशन सो आमी सांगलें आमी बरोवनूय दिलें तांकां यू कॅनॉट डू दीस म्हणून फाल्यां जाय थंय जाय तशें आपयतले थोड्यांक कोणाक वाळपय आपयतले कारण आतां लोकांनी धमके दिल्या वाळपयच्या की आमचो देव म्हणून कोण तरी आसा थंय त्या देवा खातीर आमी हें करता सो ह्यो धमकी ही धमकी क्रायम जायना इज दॅट नॉट अ क्रायम ज्यो धमक्यो दिता ते थंयच्यान वाय लॉ इज डिफरंट फॉर बाकीचे गोंयकार आनी BJPचे जे लोक आसा तांकां क्रायम वेगळो अशें कितें तरी कायदो आसा सो आय थिंक समथींग हॅज टू चेंज आय हॅव टोल्ड द PI एंड आय हॅव टोल्ड कन्सर्न IO ऑल्सो की हॅज टू स्टे विदीन द एम्बिट ऑफ लॉ BNS सांगता की तूं प्रोविजन म्हणल्यार दाखय म्हाका की थंय खंय आपोवंक शकता म्हणून कॅनॉट बी डन इफ एनीबडी रिसीव्स नोटीस टू गो टू एनी अदर पुलीस स्टेशन डोंट गो कम टू पणजे पुलीस स्टेशन आनी तुमचे स्टेटमेंट आसा ते हरशीं म्हणून कामाक लायल्यात पुलिसांनी पूण अमित कंप्लेंट कोणाच्या नांवान घेता म्हणल्यार इट इज अ स्टेट कंप्लेंटा अंडर ते म्हणटा की अनलॉफुल असेंब्ली केली 8 वरां खंय त्यांनी सगळ्यांनी रस्ते आडोवन दवरले आनी ते मिनिस्टराच्या घरा मार्च करून गेले म्हणून हो जो कंप्लेंट आसा ती कंप्लेंट देर इज नो क्रिमिनल ट्रेसपास तांणी लावंक ना सेक्शन तुम्ही पयलीं विचारलें तेन्ना सांगता आय जस्ट रेड दॅट आनी अनलॉफुल असेंब्ली इज अ मेन सेक्शन आनी बाकीचे जे रस्तो 8 वरां बद्दल लोकांक त्रास जालो म्हणून लोकांनी कंप्लेंट केली म्हणून खंय कंप्लेंट लोकांची कोणाची कंप्लेंट बाय स्टेट ऑन इट्स ओन सरप्रायझिंगली त्या दिसा वेगवेगळ्या तरेन मिनिस्टरांनी आनी कोणी धमकी दिल्यो तांचेर कंप्लेंटी जमना बट प्रोटेस्टरांचेर धमकी जाल्या आनी जशें मनोज बाबान सांगलां तशें 39A इज द क्रक्स ऑफ दीस मॅटर काल डेटा आयला ते पळयत जाल्यार सगळ्यांक चड कन्वर्जन पेडण्यान जाल्या त्याच्या मागीर गांवांनी कन्वर्जनां जाल्या इट इज नॉट सिटी कन्वर्जन जी कन्वर्जनां आसा पळय ती सगळी गांवांतली म्हणजे कोरगांव सारख्या गांवांत पेडण्या सारख्या गांवांत जे बाकीचे जे गांव जे अस्तित्व गोंयचे तिगोवन उरूंक जाय त्या गांवांनी जे हे जाल्या सो आय थिंक दीस मुवमेंट वील नॉट रेस्ट्रिक्ट इट सेल्फ विथ जस्ट सांतांद्रे बींग रिवोक्ड इट शूड बी टेकन टू विलेजीस आनी हांव एक्सपेक्ट करता की RGP आसूं आप आसूं काँग्रेस आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड आसूं हे सगळे एकठांय जावन हो जो विशय 39A आसा तो जो पर्यंत 39A रिपील जायना तो पर्यंत हो विशय खंय तरी फुडें व्हरचो पडटलो अमित बाब तुम्ही म्हणलें आतां लोकांनी कंप्लेन केल्या म्हणून तेणी लोकांक आपोवन हाडटा म्हणून पूण त्या दिसा धोमापावल हांगा पोलिसांनी बॅरिकेड्स घालून हाडयल्ले लोक झगडताले पोलिसां कडेन आमचो रस्तो कितें हाडयलो काय म्हणून पोलिसांनी बेसिकली त्या दिसाचो जर प्रोटेस्ट पळयत जाल्यार लोकांक पुलिसांनी तो वाडोवन घालो अशें दिसता खंय ना खंय तरी हे ते डिसिप्लिनान दुसरे रस्ते आशिल्ले जे वापरूंक शकताले लोक पूण पुलिसांनी अशे तरेन बॅरिकेडींग त्या दिसा केल्ली की गड कसो तो म्हणजे एक्चुली तो महाराजाचो गडूच अशें म्हणटा ते ताका तर त्या प्रमाणे तांणी केल्ली बॅरिकेडींग सो पुलीस हॅव एक्चुली एस्केलेटेड दॅट सिच्युएशन ते थंय जावचेच नाशिल्ले सिस्टमॅटिकली जर कंट्रोल करत आनी लिडर्सां कडेन उलयल्लो तो विशय जावचो नाशिल्लो दीस ऑफेन्स इज रजिस्टर्ड एज अ फोर्स दीस ऑफेन्स हॅज बीन रजिस्टर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर जाणें विरेशाक उतर दिलें त्या दिसा ताजो फास्ट सोडपा खातीर आनी ताज्या उतराचेर विश्वास केलो विरेशान आनी बाकीच्या लोकांनी आनी ते विश्वास करता आसतना तांणी एक स्टेटमेंट करता म्हणून प्रॉब्ली विश्वास दवरला आसलो पण जे त्या दिसा आज जे घडटा आफ्टर दॅट ऑफेन्स इज रजिस्टर्ड ताणें विरेशाय कडेन फटिंगपणां केली आनी ताणें गोंयकारां कडेन फटिंगपणां केली दीस शोज कितली फटींग ही भारतीय जनता पार्टी आसा. ओके थँक्यू.